आम्ही सध्या सांतिनी जंक्शनाचेर आसा. आम्ही गव्हर्नमेंट जे ऑफिशियल्स म्हणजे स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स आहात तांकां 4 क्वेश्चन अजूनही विचारता. पहिलो क्वेश्चन, कितले % काम स्मार्ट सिटीचे कंप्लीट जाला, कितले % उरला. दुसरो, जे फास्ट काम कंप्लीट केल्या त्याची क्वॉलिटीची जिम्मेदारी कोण घेता. तिसरो प्रश्न, ह्या पावसान परत पणजे बुडटली काय ना. आणि चौथो प्रश्न, जे उरलेले काम आसा, उरलेले रस्ते आसा ते पावसा उपरांत परत खणटले, परत लोकांक त्रास जातले. सो पणजेकारांनी आपले मेंटली तयार रावपाक जाय. सो आम्ही हांगासर आनी एका कारणां खातीर आयला. हे रस्तो आयज 28 तारीख सांजेच्यान सुरू करतले अशें लोकल्सांक सांगला. आयच्यान हो रस्तो सुरू जाता त्या खातीर सगळी कामां जी आसा ती फास्ट ट्रॅकाचेर दिश्टी पडटा. खूबशे जाण काम करता. पूण मेजर एक गजाल आसा की म्हळ्यार हो स्ट्रेच दिश्टी पडटा तुमकां सारको कडेक आसा. आनी जर एक गाडी भायर वचत जाल्यार डायरेक्ट सकयल पडटलो. मोठे अपघात जावपाची शक्यता आसा. आनी ताजेर कोणाचेर अजून लक्ष वचोंक ना काय विसरले काय स्मार्ट सिटीचे आनीक कितें तरी काम उरलां हांगासर. तो एक मोठो प्रश्न चिन्ह आसा. जे ऑफिशियल्स आसा तांच्यांनी हांगासर येवन ताची पाहणी करून ताचेर काम सुरू करपाक जाय. आनी ताचेर म्हाका दिसता निवाडो दिवपाक जाय. ताचेर कन्क्लुजन करपाक जाय. हो जर हांगासर कोणूय जर एक आयलो फास्ट गाडी घेवन आनी जर तो सकयल गेलो जाल्यार डायरेक्ट अपघात जातलो. ताका दुखापत जावपाची शक्यता आसा. हांव मागता पणजेकारां कडेन जेन्ना हांगासर येतले मातशे पळयात रातचे बितचे येतना. कारण हो जो रस्तो खूब डेंजर स्थितीन दिश्टी पडटा. आयज रातचो समजा ओपन जातलो आनी 4-5 वरां उरल्या रात जावपाक म्हणजे सारकोच काळोख जावपाक. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर जे रस्त्या सायडीकलें काम आसा ते अजुनूय कच्चे आसा. तेजेर कांयच जावना. मात सुद्दां गाडी ताका काय बॅरिकेशन ना, काय ना. मात सुद्दां जर भायर गेलो जाल्यार मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा. आमच्या कॅमेरामॅनांक सांगता की तांकां लागसून दाखोवचें जे कश्यो सोरयो भायर येयल्या हांगासर. आनी ताजेर एक्चुली म्हाका दिसता काम करप गरजेचें आसा. सो हे जावपाक जाय. आनी अशा तरेन जर सोडीत जाल्यार केन्ना एक एक्सिडंट बीन जावपाची शक्यता आसा. जे इमॅजीन स्मार्ट सिटी जे ऑफिशियल्स आसा तांच्यांनी आतां तरी हांगासर येवन ह्यो गजाली मातश्यो लक्षांत घेवपाक जाय.